केलो म्हणटा तो संजू. आतां आमी ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक लायला PI आनी तो एक खंयचो तरी गोवा रिपब्लीक चॅनल काय कितें म्हाका खबर ना तो रेजिस्टर्ड आसा जाल्यार तुमी जाण आसतले रेजिस्टर्ड आहा काय ना तो. सो म्हाका दिसता तो एक अप्रचार सोसायटीन हे करता. सो म्हाका आमी PIकूय सांगला आतां म्हाका दिसता तुमी हेजेर आवाज रेज करूं कित्याक तो रेजिस्टर्ड आसा अशें म्हाका खंय तरी दिसना. सो म्हाका तुमी तेजेर आवाज उखलपाक कित्याक नॉन रेजिस्टर्ड तुमी रेजिस्टर्ड लोक आयज प्रेसाक इतलो वालोर आसा लोक आयज पुलिशे कडेन वयच्या पयलीं प्रेसा कडेन वयता. लोक आयज सांगता कितें पळय तूं काम करिना म्हळ्यार प्रेसा कडेन वयतलो. सो तुमी फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसायटी. सो तुमी म्हाका दिसता हेजेर आवाज काडपाक जाय. सो अनरेजिस्टर्ड जे प्रेस आसा पळय तेंचो आवाज दामपाचें काम तुमचें कारण तुमी खरी न्यूज सोसायटीन पसरयता. म्हाका दिसता आमच्या आमदारान संजू नायकाचो चेडो कितें स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताका हांगा कॉंग्रेच्युलेशन मोशन हांगा एसेंब्लीन आमच्या पास केल्लेलें. म्हाका दिसता हें व्हडलें काम तेज्या खातीर तेणी हेजेर विचार करपाक जाय आनी आमदारा बद्दल अशे विचार आनी अशें वक्तव्य करता खातीर तेणी विचार करपाक जाय. चिंतूंक जाय पयलीं कितें उलयता पळय तो. पूण आमी खरेंच सांगता परवरकार सगळे सक्षम आसा ह्या बाबतींत तो तेन्ना तो विचार करूंक ना. एनिवे आमी सगळे परवरकारां एकूच हेतून सांगता की संजून ह्या फुडें उलयता आसतना विचार करून उलोवपाक जाय. मातसो हय सांबाळून उलोवपाक जाय. आमी ओगी रावचे ना. एका पंचूय म्हणून उडयला लोकांनी MLAचे इलेक्शन जालें तेन्नाय उडयला. सो तेजी जागा ताका लोकांनी दाखयल्या. फक्त आमकां कायदो हातीन घेवपाचो ना म्हणून आमी सविस्तर कंप्लेंट केले आयज पुलिशेक केले. थँक्यू. ड्रोन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. ड्रोन भाई तुम आगे बढ़ो. हांव विनीत परब पर्वरी भाजपा मंडळ अध्यक्ष. पूर्ण मंडळ कार्यकर्ता तसेच सगळे पंच आनी सरपंच तिनूय पंचायतीचे जमा जाल्ले आसा. हे जमा जाले आयज एक कंप्लेंट फायल करपाक अगेन्स्ट संजीव नायक जेणेन हालींच्या तेंपार एक दुरप्रचार सुरू केल्लो आसा आमच्या आमदारा अगेन्स्ट. तशेंच कम्युनिटी वायज कास्ट वायज आनी ह्या दुरप्रचाराक कोणेच बळी पडचे न्हू ही म्हाजी तेंचे कडेन एकच विनंती आसा. तसोच आनीक एक असोच विशय घेतलो गेलो आमच्या पंचायतीन स्वदेश दर्शनाचो. स्वदेश दर्शन आशिल्लें ब्युटिफिकेशन टुरिजम डिपार्टमेंटान जी रुलींग बॉडी आसा पळय तिकाय प्रेजेंटेशन दिल्लें आमकांय दिल्लें. पण तो घेवन परत ताणें तो विशय घेवन MLAच्या अगेन्स्ट परत प्रोपगेंडा सुरू केलो. कोण ते मनीस तुमी सारकें जाणा आनी हांव नांव घेना. आनी ग्रामसभेन जेन्ना हो इशू आयलो तेन्ना जे रुलींग बॉडी आसा पळय तेंच्यांनी लोकां पासून लिपयलें की बाबा हेजें प्रेजेंटेशन दिलां काय ना तें. तेन्ना लोक कळ्ळे आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें की आमकां प्रेजेंटेशन जाय. त्या प्रेजेंटेशन जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटान बरयलें इतल्यो कॉरस्पॉन्डन्स जाले की बाबा आमी येता प्रेजेंटेशन दिवंक आमी येता करता. इवन रोहन सर खुद्द म्हणाले की आपूण येता. तेन्ना जे राजकारणाचें नाटक जे बरयल्लें पळय त्या नाटकाचो पड्डो पडटलो आनी तें नाटक सोंपतलें म्हणून ती ग्रामसभा कॅन्सल केली. हांव म्हणटा कित्याक कॅन्सल केली. आमचो MLA सदांच ताचें ओपिनियन आसा की जी डिवेलपमेंट पर्वरीन जाल्या ती लोकांक घेवन लोकांक जाय जाल्यार जातली ना जाल्यार ना लोकांचें मत घेवन जातली. ही घेवन तो ती ब्युटिफिकेशन हाडूंक सोदतालो आमच्या लोकांक खातीर टू ब्युटिफाय दॅट पाटो. पण कॉन्क्रिटायझेशन म्हणून परत लोकांची दिशाभूल केली. आनी आतां असो हे केला की जे ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली लोकांक ते जावकूच ना. हांव चॅलेंज मागता की ही जर रुलींग बॉडी इतलीच खरी आसा आनी इतलीच सत म्हणटा जाल्यार ती ग्रामसभा बेगीनच्या बेगीन घेवची स्पेशल ग्रामसभा आनी ते ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट कितें तो प्रेजेंटेशन टुरिजम डिपार्टमेंटान दिवचो. जर ते दिना म्हणजे हेज्या फाटलें राजकारण कितें आसा तें लोकांनी ओळखून घेवचें. इतलेंच म्हणटा हांव की हांव ते संजू नायक किंवा कोण आसा पळय जो ते राजकारण रचयता पळय तेणें हें करचें की ती ग्रामसभा बेगींतल्या बेगीन रुलींग बॉडी ग्रामसभा कॅन्सल करपाक संजू नायक कोण. अरे हो दॅट इज व्हॉट आय एम संजू नायक रोजी सालवादोर आमी आयकपाक रेडी ना. तुम्ही घाला नोटिफिकेशन आमी रेडी आहा. आमी रेडी आहा. समस्त ग्रामस्थ रेडी आहा. पंचायत आणि कोणूच चलयता सरपंचाची ती बाबडी सरपंच पळय तेजेर दबाव हाडलो वयता. तिका उलोवंकूच दिना. बीजेपीचीच कार्यकर्ता तिका उलोवंकूच दिना बाबडेक आनी तिजोच इशू घेवन नाचता तो. तेका तो आतां तुमी म्हटल्यार कोणें जागयलो पळय जागोवपा खातीर कोणाचो हात आहा हितून कोण बॅकअप ताका खातीर विचारचें पडटलें. ते कळना मरे रातचे 2 मारले की ना ते मागीर कितें उलोवप जाता पळय तेजी इगत. हे मारल्याशिवाय तेडे उलोवपाक जायना. जायना 3-4 तरी जाय पडटा. आयज बरें 5 मारतलो तो बॅकअप तर देतो तो तोच बॅकअप तोच फोर्स तेजो सर घालचो पडटा पळय सर लावचो पडटा तेका. हांव विजय तळणी एक्स सरपंच सालवादोर तुमक आनी आतांचो पंच मेंबर. देरिनान सांगलो एक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आमच्या येवपाचो आसलो. जे पंच आनी ते रुलींग पंच मेंबर आसात एक्चुली तांकां पळोवंक गेल्यार तांकां कांय हे पडना की हो एक संजू नायकाकूच हो त्रास जाता.
तो म्हणटा कॉन्क्रीट कितें करता अरे तूं आमदार तुका येवन दाखयता प्रेजेंटेशन दिता तरी म्हणटा तें नाका जेन्ना एक लेटर काडलें की ग्रामसभा घेवची म्हणून आनी ट्युरिजमानूय एक लेटर केला की ग्रामसभा घेया म्हणून पंचायतीन लेटर काडलें की 21 तारखेक ग्रामसभा घेता म्हणून ती 21 तारखेची ग्रामसभा रोहन सर येता म्हणून तेंच्यांनी फटाफट बेगीन कॅन्सल केली हांव म्हणटा ती ग्रामसभा तुमी कित्याक कॅन्सल केली ती ग्रामसभा तुमी ते दिसाक घेवपाची न्हू म्हणजे रोहन सर थंय येवन तुमकां प्रेजेंटेशन दिवपाक नाका म्हणून ती ग्रामसभा केली आनी तो संजू नायक दिसा म्हणटा कितें की सरपंचाक कितें हें केलें म्हणून आमचे हॅरेसमेंट केलें आतां सरपंचाक कोण ना उलोवपाक कसलें हॅरेसमेंट केला म्हणून सरपंचान स्वता सांगपाची बाबा आपूण रोहन सरा कडेन कितले फावटी केला ते ही रुलींग पार्टी म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं एक दीस सुद्दां रोहन सरा कडेन येवंक ना आनी रोहन सरकार तो हॅरेसमेंट करतलो हांकां हॅरेसमेंट वोप ना करता आसतलो संजू नायक कित्याक तेंच्या मदीं अजुनूय सारकें ना की हॅरेसमेंट तांकां संजू नायकूच केला आसतलें रोहन सरान करूंक ना दुसरं स्टेटमेंट ऐकलो की त्याने म्हटलेले आहे की दोघांनी की सालवादोर मुंड आसा पळय ती कितें नष्ट करतले अशें कितें सालवादोर तुमन तर नश्ट कांय जायना जे प्रेजेंटेशन जर दाखोवपाक जालें आमी प्रेजेंटेशन पळयलें रुलींग पार्टीनूय प्रेजेंटेशन पळयलें हां लोकांकूय दाखोवपाक जालें तें प्रेजेंटेशन पंचायतीन तांकां सांगूंक ना रुलींग पार्टीन सांगूंक ना की प्रेजेंटेशन पळोवन येयला म्हणून की प्रेजेंटेशन रोहन सर दाखोवपाक येयलो न्हू म्हणजे हे तांकां नाका एकटो थोडो शकना विकास प्रभुदेसायांनी कितें तरी म्हटलेलें विकासाची तुमकां गजाल सांगता विकास हो नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावं नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावंय हो म्हणटा कितें हो तो उबो आसता आतां पंच मेंबर सगळे BJPचे आनी हे काँग्रेसचे आनी आमी BJP आतां BJP आनी काँग्रेस आतांची पंचायत चालू आसा नानू कन्स्ट्रक्शन हो जावंय हेणी सुकूर दिसता कितलेंच कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी एका सालवादोर तुमोन ब्युटिफिकेशन करता थंय म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन काँक्रिटायज करता पण तुज्या हेणी सुकूर बांदला ते काँक्रिटायज न्हू मावान बांदला ते काँक्रिटायज न्हू आनी हे आमी ब्युटिफिकेशन करता ते कितें काँक्रिटायज करता आनी तूं पयलीं प्रेजेंटेशन पळय न्हू आनी मागीर उलय मागीर हांकां पयलीं उलयता हे मागीर पळोवपाचें ना हांकां खंय तरी हे राजकारण करपाचें आसा आतां ZP इलेक्शन येयला लागीं हे ZP इलेक्शना खातीर हो सगळो बोवाळ गोंधळ करपाचो आहा गोंयकारा खातीर